गोवा टॅक्सी ॲपाकडल्यान 25 लिटरां मेरेन फुकट इंधनाची येवजण जाहीर केला। ह्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान 50 भाडी मारिल्ल्या पयल्या 500 ड्रायव्हरांक 25 लिटर इंधन फुकट मेळटले खंय। हातूंत पेट्रोल, डिझल आनी सीएनजीचोय आस्पाव आसा। हे येवजणेचो लाव घेवपा खातीर ड्रायव्हर 30 दीस सकाळी 8 ते रातीच्या 8 मेरेन ॲपार एक्टिव्ह आसपाक जाय। ॲपाचेर 12 वरां एक्टिव्ह आशिल्ल्या ड्रायव्हरांकूच हे येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो। पर्यटन खात्यान हे विशीं जायरातूय प्रसिद्ध केल्या, पूण हे विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार ताका हे विशीं कितेंच खबर नाशिल्लें। पत्रकारांच्या प्रस्नाचेर पळयता अशी जाप मुख्यमंत्र्यान दिली। टॅक्सी ॲपाचेर बायट दिवंक मेळटलें। गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर लॉन्च जाला पळय तेजेरी जस्ट वन थिंग गोवा टॅक्सी ॲप लॉन्च केला पळय आयज ते सगळे ड्रायव्हर ॲप लॉन्च ॲप लॉन्च जाला। कोणी गेला तुमचो फोटो हा तितून येयला ते टुरिझम डिपार्टमेंट आणि सर डिपार्टमेंट तुमचो मिनिस्टर सीएम संविधानाचे तुम्ही स्कुलाक अवेअरनेस खातीर केला न्ही ते कशें आसतले भुरग्यांक आता एक वर्स तुम्ही कितें दवरलें ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।